आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां ज्या प्रमाणे आश्वासन दिल्लें की हे ऑर्डिनन्स कुशीक काडटले म्हणून आनी आमच्या कडल्यान सजेशनां दिवची अशें ताणें आमकां सुचयल्लें. त्या बेजीसचेर आमी आमची सजेशनां सगळीं लिस्ट आउट करून आयज तेंच्या ऑफिसान आमी सादारण 11 सुमार आमी तेंच्या ऑफिसान ती इनवर्ट केल्या आनी सगळी आमची मागणी जी आसा किंवा आमचे सजेशन आसा ते भितून आमी नमूद केलेले. सांगपाक बरें दिसता की सीएमान ज्या प्रमाणे आमकां एश्युरन्स दिल्ले की ऑर्डिनन्साचेर तो ताबडतोब खंय तरी एक्शन घेतलो म्हणून, त्या हिशोबान सीएमान हे ऑर्डिनन्स एसेंब्लीन डिस्कशना खातीर प्लेस केला. हे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान आमकां लक्षांनी आयलें आनी त्या खातीरच हे ऑर्डिनन्साच्या संदर्भान जे आमचे जे क्लॅरिफिकेशन, आमचे सजेशन जे आमी कितें मागलेले गव्हर्मेंटा कडेन आनी सांगलेले तेजेर आमी आमचे सगळ्या आमदारां कडेन पावपाक जाय म्हणून आनी आमच्या लोकां कडेन पावोंक जाय, मर्चंट कम्युनिटी कडेन पावोंक जाय, जे सादारण लाखभर मर्चंट आसात अख्ख्या गोंयाभरान. हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचो संपर्क जावचो म्हणून हे प्रेस कॉन्फरन्स मागिल्ली आसा. ह्या ऑर्डिनन्सान जे प्रमाणे आमी सुचयला गव्हर्मेंटाक तेजे सॅलेंट फिचर्स हांव तुमच्या समोर मांडटा. पयली गजाल म्हणजे टर्मिनेशन ऑफ लीज विदीन 10 years हो एक बेजीक कॉन्सेप्ट आसलो त्या ऑर्डिनन्सान. अशें म्हणटाले की 40 वर्सां जर कोणाचें दुकान चलता पयलींच्यान जाल्यार 40 वर्सां नंतर चडांत चड आनी एक 10 वर्सां ताका रिन्यूवल मेळटलें आनी मागीर ते परत दुकान ऑक्शनाक वयतलें. किंवा कोणें समज जर ट्रान्सफर केल्लेलें आसा आपलें शॉप कोणाक दुसऱ्यान विकत घेतलेलें आसा किंवा कोणें जर ऑक्युपायर म्हणून आसा तेजे पसून 10 वर्सां खातीरूच लीज रिन्यू जातली आनी मागीर ते दुकान ऑक्शनाक वयतलें. हेजेर आमचो सगळ्यांचो आक्षेप आसलो, कारण आमी गेले 40 वर्सां पसून 45 वर्सां पसून आमी ज्या प्रमाणे वेव्हारान आसताले, सगळे फॅमिली इनवॉल्व आसताली, त्या फॅमिलीन आपले गुडवील तयार केल्लेले आसले त्या दुकानांचेर, आपलो स्टॉक जमयल्लो आसलो आनी तेच्या भायर जर वचून जर अचानक 10 वर्सांनी तांकां जर ते रिऑक्शनाक वयताले जाल्यार तांकां आनीक पर्याय नासलो, रस्त्यार येतले आसले. हो बेजीक आमचो इंटेंशन आसलो विरोध दाखोवपाचो. तेच्या भायर फुडें वचून तेंच्यांनी भाडें वाडत आसा पळय ती भाडें वाडत 10% प्रत्येक वर्सा करची अशी तेंच्यांनी भितून नमूद केलेलें. पण आमचो जो सजेशन आसा की हो कमी जावचो, 10% प्रत्येक वर्सा खूब म्हारग जाता, आमकां तो कमी करचो आनी हे पॅन्डेमीक पिरियडान बसून आमी जे कितें सोचलां सगळ्या वेपाऱ्यांनी, आमकां गव्हर्मेंटान कसली वेवर दिवंक ना, कसलेच कांय सवलती दिवंक ना. त्यामुळे आमी मागणी केल्या की हे म्हारग जाल्लेले हायर सायडीक आसलेले इन्क्रिमेंट खंय तरी कमी करचे म्हणून. पयली गजाल म्हणजे ज्या प्रमाणे आमकां बाब प्रमोद सावंत गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान उतार दिल्लेले आसले की तो आमची सायड घेतलो म्हणून, आनी त्यांनी ज्या प्रमाणे एसेंब्लीन हो हे अमेंडमेंट हाडपाकूच जाय अशी गरज नासली पण हाडल्या तेणें. हेजो अर्थ आमकां पॉझिटीव विचार करचे पडटले की तो आमच्या वांगडा रावतलो आनी वेपारी हे फक्त आमी मेजून एक 10-15 जाण आसा अशें न्ही, असंख्य म्हणजे लाखभर वेपारी अक्रॉस गोवा आसा आनी सगळ्यांक इनडायरेक्टली लागता. आनी डायरेक्टली म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीचे जे वेपारी आसात, म्युन्सिपालिटीचे जे लेसीज आसात ते कांय न्ही म्हटल्यार 7-8 हजार लोकांचेर पावता. म्हणटकूच इतल्या लोकांक रस्त्यार हाडप हें नॉर्मली जावचें ना, हें आमकां विश्वास आसा.